दीस आयतार जानेराची 5 तारीख 2025. सोम्या जेजूची आप परगटणी. पहिले वाचप इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 60 वळ 1 तावन 6 पर्यंत. उठ, परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता. पळय, पृथ्वेर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख. तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता, ताची महिमा तुजेर दिश्टीक पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय. सगळी एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस थावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या धुवांक हांडयेर बसोवन हाडटात. हें पळोवन तूं परजळीत जातली. तुजें काळीज उडटलें आनी रुंद जातलें, कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाळटली. राष्ट्राची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. करी हिंडा हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिदियानाची आनी एफाची तरुण करी भांगार आनी धूप हाडून शेबातावन सगळीं येतलीं आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतलीं. देवाचें उतर हें देवाचें उडोपकार. कीर्तन 72 1 तावन 2 7 तावन 8 10 तावन 11 आनी 12 तावन 13. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडटात सर्व राष्ट्रां. देवा, नितीवंत फैसलांचें देणें तुज्या रायाक पटय. राय कुंवर जावन आसल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळूं. दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनिती काल चलोवन व्हरूं. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडटात सर्व राष्ट्रां. ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धी जावं. संद्रेम आसासर शांती शेकान शेक बाळवूं. तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्यापर्यंत, युफ्रेटीस न्हंये थावन पृथ्वेची अंत पर्यंत राजवडसलो. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडटात सर्व राष्ट्रां. तार्सीस गांवाचे आनी दर्या करावळेचे राजा सूंक हाडून येतले. शेबा आनी सेबा गांवांचे राई काणिको घेवन येतले. वय, सर्व राजा ताचे मुखार सरपडतले. सर्व जनांका ताची सेवा करतली. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडटात सर्व राष्ट्रां. उलो मारतल्या दुबळ्या धाकट्यांक आनी गत आदरनातलेल्या गरिबांक तो पावतलो. अंतस्करणाचेर आनी गरजेवंतांचेर दया दवरून तांचो जीव तो राखतलो. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडटात सर्व राष्ट्रां. दुसरें वाचप सांव पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 3 वळ 2 तावन 3a 5 तावन 6 पर्यंत. भावा भयणीनो, तुमच्या हितापासून देवान येदीवरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हणून तुमी आयकून आसूयेत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचेच संततेक कळीत करूंक नातलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मरिफात भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उघडला. होसू तो घूट सुवार्ते मरिफात जुदेवां सवें हेर जातीचीं देवाच्या दायजाची सहवारिस्तारां. ती तेस आनी एकस कुडीचे सांदे. क्रिस्ता जेजू थंय देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी ती वांटेली. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. उद्गार.
सर्वेस्पराक जय जय. उदेल्ले ते नकेत्र आमी देखले आनी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आमी आयल्या. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 2 वळ 1 तावन 12 पर्यंत. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरान जल्मालो. त्या हेरोद राजवट चलयतालो. जेजू जल्माल्या उपरांत उदेंतितावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्ले तें ताचे नकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेसपरी सगळें जेरुसलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक सांगता आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मोनचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेथलेहेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकूल अति ल्हान न्ही, कारण तुजे थावन उपजतलो एक फुडारी, इस्रायेलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी ते नकेत्र तांकां दिश्टीक पडलेली वेळ घडी तांचे थावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेहेमाक धाडलें. म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करीजे. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले. तेदवा उदेताना तांणी पळयल्लें नकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वतालें. तें आनी शेकी बाळक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नकेत्र पळोवन ते भोवसर संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगता देखलो आनी सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्तीं करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको, भांगार, धूप आनी रक्ताबळ. पूण हेरोदिसरशीं तांणी पाटी वचनाये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून ते आपल्या गांवाक पाटी गेले. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सोम्या जेजूची आपप्रगटणी विशांत पावल तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2 वळ 16 ह्या परी समर्थीचो वर्तो घोट परगट करता. दुबावा विणे हो आमचो समर्थीचो वर्तो घोट. कुडीन तो दिश्टीक पडलो. आत्म्यान ताचे विशीं रुजवात दिली. देवदूतांनी ताका देखलो, जनांगामध्ये परगट केलो, अख्ख्या संवसारांत वळखून घेतलो, उंच अंतरळी महिमेवंत केलो. उदेंतीचे ते एक जेंतेल राय बसयिल्ल्या जुदेव जनांगाचे न्ही आसले. जेजू जल्मल्या वेळार जुदेव जनांगाच्या गवळ्यांक जेजू जल्माल्ली बरी खबर देवदूता मुखांत फावो केली. उदेंतीच्या नकेत्राच्या प्रकाशान ती खबर ते गरायांक फावो जाली. ह्या वरवीं जेजू जल्माल्ली बरी खबर सगळ्या संवसाराक परगट जाली. सुकोन गेल्ल्यांक जेजूचो वाट, तो उंडो आत्मीक भुकेन जियेतल्यांक, जेजू बावळो अस्कतकायेन जियेतल्यांक, तो संगाती एकसुरपणान जियेतल्यांक, तो जिविताचो प्रकाश अंधकारांत चमकतल्यांक. उदेंतीचे ते ग्राय बाळका जेजूक भेट दिताना खाली हातांनी येवंक नात. तांच्या हाती मोलादीक दिरवीं आसलेलीं, भांगार, धूप आनी रक्ताबळ. जेजूचें रायपण भांगार, जेजूचें याजकपण धूप आनी जेजूचें प्रवादपण रक्ताबळ. आमी जेजू बाळाक भेट दिताना आमची काळजां आनी मनां संपूर्ण तरान ताका समर्पिया.
सान आगोस्तीन जेजूच्या मोगा विशीं अशें वर्णन करता. जेजू वरवीं मोग ह्या परी आमकां स्वप्रगट जाला. मोगाक पेल्याक कुमक करूंक हात आसात. मोगाक दुर्बळ परजे लागीं पावोवंक पांय आसात. हेरांचे कश्ट दूख पळोवंक नदर आसा. ह्या परी मोग मनशाकुळाक प्रगट जाला. सोम्याचें दर्शन आजकालच्या संवसाराक आमच्या बरेपणान आमी प्रगट करी जाय.